बांबोळे बीचार दोगा भुरग्यांनी एका बायलेचेर सेक्शुअल एसॉल्ट केला म्हणून प्रकरण उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणात आक्षे पुलिसांनी एका UPI आयडीचेर एक्युज्डाक धरले। आता माहिती मेळिल्ल्या आधाराचेर रोहन आब्राचेस हो 21 वर्सांचो वेर्ना रावपी आनी मॅक्सिन आंद्राज हो 25 वर्सांचो नुया रावपी ह्या दोगांकूय पुलिसांनी 12 वरां भितर तांकां अरेस्ट केला। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी, तुमी पळयता प्रुडंट। आक्षे पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण 18 मार्चाक एके बायलेन कंप्लेंट केली। कंप्लेनी प्रमाण 17 मार्चाक खंय ती बांबोळे बीचार भोंवपाक गेल्ली। त्या वेळार दनपारां दोगा अनवळखी भुरग्यांनी तिच्या कडेन फ्रेंडशीप केली। फ्रेंडशीप इतकी वाडली की उपरांत दोगांयनी त्या बायलेक सोरो पिवपाक व्हेली। सोरो पियाले उपरांत त्या दोग्या भुरग्यांनी तिका आक्षेच्या नव्या जुवारी पुला सकयल व्हेली। थंय तांच्यांनी आनीक आपल्याक सोरो पिवपाक लायलो आनी सोऱ्याच्या नेटार ती बेशुद्ध आसतना तांच्यांनी जबरदस्तीन आपल्याचेर सेक्शुअल एसॉल्ट केलो म्हणून कंप्लेनीन दिला। कंप्लेंट दिल्या उपरांत आक्षे पुलिसेन आपले इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केले। त्या दोन्ही भुरग्यांनी तिका सोरो घेवपाक गेल्ले तेन्ना UPIंतल्यान तेणे पेमेंट केल्लो अशी माहिती त्या बायलेन पुलिसाक दिली। पुलिसांनी त्या एरियेतली सगळी CCTV फुटेज आनी बायलेन सांगलेले ते वायन शॉपाची चौकशी केली। सोरो घेताना पेमेंट कोणी केला ते UPIची इन्फॉर्मेशन घेतली। मागीर पुलिसाक तो UPI अकाउंट दुबावीत रोहन आब्राचेस हाचो आसा अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी। मागीर पुलिसांनी ताचे सोशल मिडिया अकाउंटा वयल्यान सगळी इन्फॉर्मेशन चॅक केली। पुलिसांनी रोहन आब्राचेसाक ताब्यान घेतलो आनी तेजे इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केले। मागीर इन्व्हेस्टिगेशनान तेणे सांगले की आपल्या वांगडा त्या दीस जो दुसरो आसलो तो मॅक्विन आंद्राज हो आसलो म्हणून पुलिसाक सांगले। मागीर आक्षे पुलिसांनी दोगांकूय अटक केली। आता दोगांकूय 5 दिसाची पुलीस कस्टडी घेतल्या आनी पुलीस फुडलो तपास करता।